मडगांवां BSNL कस्टमर सर्व्हिस सेंटरांत सिनियर सिटीजनांक वेगळो बोर्ड ना म्हणून बरोच बोवाळ जालो। तो बोर्ड सिनियर सिटीजनांनूच काडला म्हणून BSNLचे थंयचे अकाउंट ऑफिसरान करतकच वातावरण तापलें। निमणे एका सिनियर सिटीजन एक्टिविस्टान प्रकरण डिव्हिजनल इंजिनियर मेरेन पावयलें। ताणें परत सिनियर सिटीजन बोर्ड लावपाची वॉर्ड काडली। बोर्ड लायतकच वातावरण निवळ्ळें। Senior citizen only removed the board. We have not removed. What do you have a proof? Junior citizens only removed the board. Ask security. Now you can put madam today. And they are telling me, asking me to give order. I don't have order of senior citizens to put the line. We have not received any order. 24 सांगितलो हिंगा आणि इताले सिनियर सिटीजन लाइन हुया तो आमच्या कॅशेट सांगता म्हाका सिनियर सिटीजन लाइन कॅन्सल केल्या। तू म्हाका जनरल लाइन उडले असले सारखे जायचा सिनियर सिटीजन हालताय सारखे एक 12 पासून 12 पासून येयलो जमता जायना माझ्या ते मॅडम बोले गेलो मॅडम थिंगा ते मॅडम बोले मॅडम सांगले ॲटलीस्ट आय एम शाउटिंग यू कम आउट अँड सी व्हॉट इज हॅपन ती मुडा आय एम नॉट बादर अबाउट इट इंजिनियरा बोले गेलो होय फर्स्ट फ्लोर आणि ते सांगले असेच काम झालं त्यांनी इमिजिएटली फोन केली का हू रिमूव्ह दॅट स्टिकर फ्रॉम द सिनियर सिटीजन बोर्ड ते 3 काउंटरवर लावला का म्हणत लावा बोर्ड आणि ते लोक आल्या ते फोटो घेणार लावता का ते वास्को तान्या हॉटेला कडेन आशिल्लें तळें लँड फिलिंग करपाक थंयच्या लोकांचो विरोध। मातयेच्या राशीक लागून पावसांत ओरुलें बेलाबाय बायणा आनी सासमोळे वाठारांत बुट्टी येवंक शकता म्हणून लोकांक भंय। बोर्डाची नगरसेवक म्हणटात तिका कोणेच कसलेच इंटिमेशन दिल्लें ना। वो आमचो जो MLA आसा कार्लोस आल्मेदा PDN खुर्चेर बसला आनी दोळे बंद करून परमिशनां दिता। ही हांगा जी कोमनिदारीची जागो आहा ही सगळी शेतां तो पुरयत आहा ते सायडीन काडला आनी एक मशीन घातला की लोकांक सांगता आयज इलेक्शनाक 2 म्हयने आहा म्हणल्यार स्विमींग पूल करता म्हण आपूण थंय स्विमींग पूल करतलो खंयच्यान। आतां ही जी माती घातल्या ही खंयचे बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शनाची माती ती माती खंयच्यान येयले आनी हांगा हे तूं लँड फिलिंग करता तूं कोणाचे परमिशन घेतले हॅव यू इन्फॉर्म दी म्युन्सिपालिटी हॅव यू इन्फॉर्म दी कम्युनिटी हॅव यू टेकन पुट नोटीस इन टू द MPDA हू इज डुईंग दीस एंड वाय इज ही डुईंग दीस हें कितें चलता तें म्हाका कांय खबर ना। हांगा समज फाल्यां पावस पडलो आनी हे घरा सायडीन समज उदक चोक जावन फ्लड जालो हाका जबाबदार कोण आहा? हांगा पावसाच्या दिसांनी उदीक येवन सांठोवन रावता पण हे जर लँड फिलिंग जर जावपाक लागलें जाल्यार परिस्थिती कितें जातली? हे एकदम चुकीचें। वास्कोन जर उदीक जर फ्लड जर जालें जाल्यार कोण जबाबदार हेका? ही जी एरिया परत म्हणत आहा दिस इज अ कॅचमेंट एरिया आणि द अमाउंट ऑफ व्हॉल्यूम दॅट इज बीन डिस्प्लेड बाय दिस इलिगल फिलिंग will lead into water level coming up and the houses will be underwater or at least 2 feet at least. That is what I feel. जाल्यार म्हणून हांवें म्युन्सिपालिटी म्हाका कांयच सांगना ते म्हणटा आपले हें न्हू खंयसून हाडून फिलिंग करता हेंय खबर ना। एक्चुली म्हाका कळपाक जाय कित्याक हांव थंयसरले वॉर्ड कावन्सिलर कितें जाता तेंय कळपाक जाय पण आमकां कांयच इंटिमेशन दिवना आनी भायले कावन्सिलर्स येवन थंय काम करून वयता हें म्हाका मागीर कळटा जेन्ना हांव पळयता कितें न्यू चल्ला। मुरगांवची चीफ ऑफिसर म्हणटा चवकशी करून पळयता। मेन म्हणल्यार आतांच आमकां हें कळिल्लें आसा की आनी एक डंप सायट हें जालें आनी थंय परमिशन बी मेळिल्लें आसा आनी ते मॅटर आमी हांगा पुटअप केल्लें आसा की हांगा डंप यार्ड सोंपलो जाल्यार फुडें खंय घालपाक मेळटा जाल्यार सोदचो म्हणून। तो आतां सेकेंड मेळ्ळा खंय हांव कितें हें आसा ती पळयतां आनी वील गो अहेड वीथ पूण म्हाका थंय कितें आसा तें अजून खबर ना न्ही एक्झॅक्टली खबर नासतना उलोवप बरोबर जाय बीन ना न्ही। I will find out. I will let you know what is the exact situation there. स्टुडंटा खातीर वास्कोच्या दिशांत परत घेऊया एक ब्रेक।